जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक दोगांक दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी धाडले। ही खबर आमकां माथेव, मार्क आनी लुकाच्या वांजेलांनी वाचूंक मेळटा। पूण फकत लुकाच्या वांजेलांत जो आमी आज आयकलो, जेजू आनी 70 आनी दोगांक विचून काडता आनी तांकां धाडटा। कित्याक काय 70 आनी 2 जण? जुदेवांक 70 आंकडो खूब म्हत्वाचो। मोजेसान आपणाक आदार करूंक 70 जाणां तरणाट्यांक विचून काडले। जुदेव लोकांची धार्मीक सभा आसा, सानेद्रीन म्हणटात ताका, ताचे वांगडी 70। आतां जेजू 70 अपरास फुडें वेता आनी म्हणटा 70 आनी 2गांक हांव धाडटां। आनी तो तांकां शिडकायता, वेताना कांय व्हरूं नाकात, कित्याक तुमकां मजुरी मेळटली। खंयच्याय गांवांत वेतच, कोण तुमकां आपयतीत तांच्या घरांत रावात, जें कितें ते तुमकां दितात जेवंक तें जेवात। जर ते तुमकां आपल्या गांवांत भितर घेनात तर पांयाची धूळ थंय फापडून दुसऱ्या गांवांत वचात आनी बरी खबर परगटात। आनी फुडें जेजू तांकां म्हणटा, थंय असल्या पिडेस्तांक बरी करात, देंवचार काडात अशें म्हणटा।